कितले दीस जाले तुमचे आता आमकां एक म्हयनो 4 दीस जाले हांगासर. आतां आमी IPH स्टाफ हांगासर आमी स्ट्रायकाचेर आसा. आमच्या मागण्या खातीर आमकां हे कामाक घेवन एक तरी कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस तर घेवचें आनी फीक्स करचें म्हणून. पूण आजून पर्यंत आमची कांय आजून दखल घेतली ना. आनी आयज आमकां आमचे जे शैलेश सर आसा पळय ते आमकां एक म्हयनोभर जालो आमकां आमचे विचारपूस करतात ते. तेंच्यांनी लास्ट टायमाक आमकां सुद्दां एक ग्रोसरी शॉप तेंच्या टिमीन आनी तेंच्या मॅडमीन येवन आमकां हांगासर तेंच्यांनी आमची विचारपूस करून आमकां हे सगळें दिल्लें आसा. तेन्ना हांव तेंचेर उपकार मारता. त्या कडेन आमच्या CMा कडेन मागता आजून पर्यंत आमी तांकां आजून कांय वायट अशें कांय म्हणूंक ना. आमी तेंच्या कडेन अशें विनंती करता की तेंच्यांनी आमकां बेगींतल्या बेगीन आमकां एकदां आमच्या कामाक घेवन आमची जी फुडली जी हें आसा पळय आमचें पोट तेंच्यांनी चलोवपाचें इतकें तुमचे कडेन हांव मागतां. तशें कोणी इन्क्वायरी कोणाची येवंक ना आमकां कोणें धाडूंक तशें पयलीं आमकां ते येवन गेले पूण तशें कोण एकदां येयल्या उपरांत कोण ना. पूण आमकां आमचो शैलेश सर आयज म्हयनोभर जालो गव्हर्मेंट सायडीन कोण ना तशें कोण ना. तुमी अपॉयंटमेंट घेतलेली आमी तांकां वचून आमचें काम करता अशें म्हटलां की ते फायल अडकली अशें कितें अशें तशें सांगतात. पूण आजून पर्यंत जो पर्यंत आमकां हांगासर कांय मेळना पळय तो पर्यंत आमकां कांय आदार ना न्हू. कोणाक मेळ्ळें तुजें CMाक वचून मेळ्ळें केन्ना मेळटा ते 15 दीस पयलीं मेळ्ळें. ताणें कितें सांगलें जातलें म्हूण सांगलां आनी पयर कालूय आमकां मातशें न्यूज मेळ्ळो हांगासर कितें तुमचें तें काम हें जातलें म्हणून. जातलें आतां कितें आहा जो पर्यंत आमकां लिगल कांय कितें मेळना आमकां एक अशें कांय मेळना पळय तो पर्यंत आमकां कांयच आदार ना न्हू. हांगासर आमी जर गेले आनी फाल्यां समज जर तें कांयच जावंक ना जाल्यार आमी फुकट गेले न्हू. तेन्ना हांव सगळ्या कडेन तुमच्या कडेन मिडिया कडेन सुद्दां मागता मातसो तुमचो आमकां सपोर्ट आसा दिश्टी पडटा आनी तुमीच आमकां हें करून इतले मेरेन हाडल्या हें काम जावपाचें असो आमकां असो आदार तुमचो बी आसा आनी तुमी हें फुडें हेच्या फुडें अशेंच आमकां सपोर्ट करतले अशें तुमचे कडेन मागता. गेले म्हणून भायर पडला म्हणून सांगता. जर आमी अनपट एटलीस्ट एडवोकेटाक तरी खबर आसूंक जाय न्हू जातले काय ना ते. आमी तेन्ना रीण काडची नसली. आमी भांगार दवरले आनी रीण काडले आनी आमी एडवोकेटाक दिले. आतां आमकां काम ना जाल्यार आमी हप्ते खंयचे भरपाचे. तशें 2 वर्सां जालीं आमी सारकी त्रासान पडली सामकी एडवोकेट केल्या आनी त्रासान आनीक पडला आमी नाल्यार कशें कितें रीण नसलें जाल्यार आमी घरांतले कशें आमकां सर हेल्प करता. घरान खावपाचें सरान आमकां आतां म्हयनो जाला 2 फावटी हेल्प केला. पण आतां रीण कशें भरतले तें आमकां कळना. एडवोकेटान आमकां सारकी त्रासान उडयल्या. खंयचो एडवोकेट मॅडम तो नांव आमी सर इतलें नांव सांगूं शकना. मागीर टायम येयलो काय हांव नांव सांगतलें. टायम येयला काय नांव सांगतलें. अजून टायम जालो म्हणटा तूं नांव हांव डायरेक्ट सर सांगूं शकना. आयज आमचो सगळ्यांक खबर आहा तुमकां. सगळे लोक आमकां गोंयचे लोक आमकां सगळे लोक असो पळयता की आमी 1 म्हयनो 4 दीस जाल्लेले आहा की आमी हांगा बसलेले. आयज आमची अशी परिस्थिती आहा की आमची घरांतली फॅमिली कोण सुद्दां आमकां आवयच्या घरा सुद्दां फॅमिली पळोवची येता. म्हाजी आवय सुद्दां बरी ना पूण म्हाका आयज वचपाक सुद्दां चान्स ना. इतको कितें तिका आतां डॉक्टराक दाखयतलें म्हटल्यार सुद्दां म्हाजे कडेन सुद्दां पयशे ना. पूण आतां कितें करूं न्हू तें म्हाका कांयच कळना. सद्यां अशें टेन्शन जाल्लेलें आहा की कितें करपाचें कांयच कळना. आयज म्हजी भुरगीं घरा कडेन आहा तांकां पळोवचें पडटा. आयज म्हणटात मम्मी चल तूं घरा कामाक कितें जाता तें जावं न्ही तूं चल आमी पळयता. पप्पा आमी आसा घरा कडेन तूं कितेंय कर शिजयल्यार आमी खाता आनी रावता. तसो बंद दिसभर ती भुरगीं घरान हांव सांजचें वयता तेन्ना कितें तरी आतां अशें आहा की म्हाज्या आवय कडेन पळोवपाक सुद्दां हांव वयतलें जाल्यार म्हाका टायम ना. थंय सुद्दां अशी परिस्थिती आहा की आवय म्हाजी बॅड रेस्ट आहा. ताका वयतलें पळयतलें सुद्दां जाल्यार आयज म्हाका टायम सुद्दां ना. आनी अशें जालें की तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरतलें सुद्दां जाल्यार म्हाजे कडेन पयशे सुद्दां ना. आयज तेंचे लायटीचें बील नळाचें बील आनी अशी परिस्थिती आहा की ती तांकां पयशे जर दितले जाल्यार म्हजे एक रुपया सुद्दां म्हणटा तशें आयज पयशे दिले जाल्यार फाल्यां पयशे नासता. म्हणजे अशें ना ते कितले दीस जाले हांगा आयज बसून अशें आहा. आयज आमचो सर आमचो आसा त्या सरान आमकां 1 म्हयनो जाल्लो तेज्या पयलीं आमकां अशेंच म्हणजे सराचे हांव उपकार म्हणटा. सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आयज हांगा येयल्या बद्दल. काल येयल्लो हांव. काल हांवें अनावन्स केल्लें की जशें हेज्या पयलीं तांकां हांवें ग्रोसरीज दिवन सपोर्ट केल्ले तसो परत एकदां येवन हांव सपोर्ट करतलो म्हणून. आनी हेज आय प्रॉमीस आय केम एंड आय डिलिवर्ड माय प्रॉमीस. एक गजाल तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. तुमी पळयता फाटलो 1 म्हयनो जालो हे लोक हांगा आसा तांकां जॉब ना पेमेंट पडोंक ना. एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकाराक सपोर्ट करपाक सगळ्यांनी म्हणजे म्हाजें अशें मागणें आसा की सगळ्यांनी येवचें फुडें. म्हाजे कडेन कशें जाता तशें हांवें तांकां ग्रोसरीज आयटम आनी तेंच्या भुरग्यां खातीर
काही बिस्किटी चॉकलेटी बी अशें आयज तांकां हाडून हांगा प्रोवायड केला. हांव पॉलिटिशियन न्हू व्हडलें काय उलोवपाक, म्हाका दिसलें की गोंयकारांनी गोंयकारांक सपोर्ट करचो म्हणून हांव तांकां आयज सपोर्ट करपाक येयला. थँक्यू.